घालतली सो आयज नाही दमट आसा पावसाची कशी दमट आसा सामकी वेदर नाही व्हडलेशें कितें बरें ना आयज हे पळयात थंय घालता आमगे थोडे सो सकाळ जाली म्हणजे आमचें काम स्टार्ट जाता हांगसर मम्मीन सुरवात बी केली आयज वेदर मातशें खूबच वेगळें आसा हांगसर टेरिसचे घातलेले नाही ते सुकत घातले हे पळयात सुकत घालपाक स्टार्ट केले आमी सो आयज आसा डे 2 आनी फाल्यां नाही ती येतली मिरसांगो बीन कट करपाक ताका लागून ही आतां आमी सुकत घालून घेता म्हणजे फाल्यां जे आसा ना ते कट करपाक इजी पडटले ताका लागून सो पूण आयज पावसान कितें दमट केलें सामकी चाव बीन घेतली आनी सोमती हे काम करपाक लागली हे पळयात झाडां बिडां कांयच हालना सामकी दमट आसा भरपूर आनी मम्मीन हांगसर कपडे बी सुकत घातले सो हे पळयात सर नाही हे पळय सगळे घालून घेतले आमी ते दीस घातलेले तेच सद्या हांगसर घातले आनी आनीक थोडेशे आसा नाही ते काकी गेले आंगणान घालतली कारण सगळे घालून कोतना म्हणटा मम्मी पावस दमट करता न्हय अचानक पावस येयलो न्हू जाल्यार सांगूं शकना भरपाक त्रास जातलो आनी काल न्हय गडगड जगल्यांनी सांजच्या टायमार स्टार्ट जाली सो थंय वयता पळयता आनी रेडी बीन जावंक ना हें काम करतलें आनी रेडी बीन जातलें केस बीन मागीर सारकें करतलें सद्या ह्या गोश्टींनी टायम ना रेडी बीन प्रॉपर जावपाक जस्ट चाव घेतले आनी हें कामाक लागले आमी कारण हें इम्पॉर्टंट सो चला आतां काकी थंय वयता कितें जाय गे तुका सो थंय घालतली थोडेशें सुकत कोथमिरी बीन आसा पळोवया पॉसिबल जाल्यार कोथमिरी घालतलें सुकत हांगसर काकीन खोबरें घातलें हे पळयात खोबरें सुकून काडटा काकी तेल काडूंक गावता न्हय मागीर हे पळयात अशें फोडपाचें आनी मागीर हें सुट्टा हें सुटलें न्हय काय अशे तरेन पीस करपाचे मागीर कितली तरी वतां सुकोवन घेता आनी मागीर तेचें तेल काडून हाडपाचें हय कितलेशे हें केलां तें सोडपाक कितलो त्रास जाता आनी काकी गेली झाडां ही पळयात भरपूरशीं आसा शेवतीं बीन कसली कसली आहा रोजां बीन सो ही रोजां आमगेरूय आसात सो हें आसा काकीचें गार्डन हांगसर मम्मी घालता सुकत मिरसांगो लास्ट टायम मल्टीग्रेन ऑर्डर जी येयल्ली न्हय मल्टीग्रेन आटा तेन्ना हांगसरूच घातलेलें सुकत भरपूरशीं फुलां बीन फुल्ले सो हांगसरूय ना बरें अशें कडक वत येता सो मम्मी म्हणपाक लागली हांगसर थोडें घालया कारण सगळें ना एकीच कडेन पॉसिबल जायना घालपाक तेका लागून आनी हे मिरसांगो जे आसा न्हय ते ऑलरेडी कट केल्ले आसा सो त्रास ना आमकां कट करपाचें तेका बरी पिशवी जाय न्हू पातळ करून गावचें ना म्हणजे पिशवी ना न्हू प्रॉपर बाकीचे घालया ना पाने आणि एक हाडया म्हणटा मम्मी पळोवया मदींच वत येता मदींच दमट जाता सामकी चल तर येता हांव गरमी गरमी बॉस चलता आमचो फुडें तेच्या फाटल्यान हांव फॉलो करता सो दुसरी पिशवी घेवन वयता आनी ते कितले जाता तितले पळोवया सुकत घालता आतां हलकेशें कडक वत येयलें पळय सो चला दोगांय धरून व्हरता ही पळयात पिशवी पिजलेली दिल्या तिणी न्हू सो हा चाव घेवच्या करून हांगसर हालत कामार जाली पावली एका म्हाका वडीत वडीत व्हरता हांगसर हे आसा थोडे थोडे करून न्हय सगळें सुकत घालून काडूंक जाय फाल्यांच्यान प्रॉपर काम जें आसा न्हय प्रॉपर काम फाल्यांच्यान स्टार्ट जातलें तेका लागून
हातात वध येता गे जातले तेजेर सगळ्या ते प्लास्टीक आमच्याकडे नाही वळली ना परत त्याका लागून असं जुगाड करचा पडटा बघा. हय रोखडे जातले फक्त ते गावठीत कापपाक त्रास पडटलो बरोबर. आणि गावठी मिरसांगाचे तिखसण चड बसता हेंची तिखसण चड अशी बसना. स्प्रेड करूंक जाय आतां. हांगसर थोडे हे घातला हांगसर थोडे गुडगुडे आसा काकी गेले आणि हांगसर मिरसांगो स्प्रेड करता. तर चला सगळे स्प्रेड करून घेता आणि मागीर मेळटा तुमकां. सो जालें आमचे हांगसर हे पळयात मिरसांगो स्प्रेड करून सुकत घालून आतां डायरेक्ट सांजचे पोवपाचे आणि लागीं पडटा न्हय ते पळयात ते आसा आमचे आणि हे आसा काकी गेले. सो थंयच्यान एकूण न्हय हांगसर येवपाक जाय ते ग्रीन दिसता पळयात ते. तर चला आतां या घरा कडेन वचो मगे येता आतां पिशवी. चला शॉर्टकट वयता आतां. कितले फुलां फुल्ल्या पळयात व्हायट कलर फुलां फुल्ल्या जाय न्हय तेन्ना फुलत ना म्हाका तेन्ना फुलतात. सो नाका आसूं एकाय आसा नाका नाका हांगसरूय हांवें पळयात नाका लीप करून गावला न्हू. कितले फुलां फुल्ल्या पळय तरी एका एका कितें म्हणटात गे लीप करून गावला न्हू. एक म्हटल्यार मम्मी एक एक करून आनी पिशवी काडीत आसा भायर. सो आतां आनी एक ओपन करता आणि एक ओपन करता ती घेवन वयता आतां. म्हटल्यार ती स्प्रेड करून घालची ना जस्ट वताक नाही उडयतली आमी. इतले स्प्रेड करून घालपाक इतले स्पेस ना हांगसर ताका जाता तरी येता हांव. आतां व्हरूंक जाय ही पिशवी. कॅमेऱ्याचेर कितली बारीक दिसता आनी उखलता म्हणटसर कितली जड आसा सामकी. सकाळी सकाळी घाम काडलो पळयात सामको. सद्या घाम काडपाचोच म्हयने चालू आसा सद्या घाम काडपाचे. यो चल मम्मी च्या घेवच्या घेवन तुवें म्हाका कामाक लायलें. काकू तूं येना तुका मातशी आं चेडवाचो घाम गळटा बाबा माडयेर घाल बोंब लाय. फाटल्यान मणीस आहा म्हस ना उडीत व्हरता ती कितें उडीत व्हरता सामकी म्हशी गेल्ल्या भशेन. दवर हांगसर चला गायज चला हे सगळें काम जाल्लें आसा. आतां हांव तुमकां डायरेक्ट मागीर मेळटा ओके. कारण ऑलरेडी गरमी जाली आणि आता सध्या जितले बी कपडे चेंज करीत आणि त्याच्या भायर तितले बी फ्रेश जाले तरी नाही घामाघुमूच जाता सामके. सो चला मातशें फ्रेश बीन जाता आनी मागीर मेळटा. खुबशीं कामां आसात फुडें सांगता मागीर तुमकां ओके. एन्जॉय करा फूल ब्लॉग. न्हावन धुवन सुद्दां न्हय गरमी जाता सामकी. न्हावन बीन न्हय कांय फायदो ना. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी. आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो हांव फ्रेश बीन जालें आनी दनपारची न्हय 12 कितें तरी जालें आनी तेच्या भायर भरपूरशीं कामां बीन आमी करून घेतली. मिरसांगो बीन कंप्लीट जाले सुकत बीन घालून आनी सद्या न्हय दमट अशी आसा सामकें. वेदर बरें ना आनी तेच्या भायर संजय सुद्दां येयल्लो आसा. सो बसला तो मसालो पॅकिंगेक बसला. सो आयज आमी न्हय मम्मीन हांवेन आनी संजून न्हय तिगांयनी कामां जी आसा न्हय ती वांटून घेतलेली आसा. म्हटल्यार संजूक आयज हॉलिडे आसा आयज संडे आसा. हो व्हिडिओ केन्ना पोस्ट जातलो खबर ना. सो आयज आसा एक्चुली संडे. तर तिगांयनी कामां वांटून घेतलेली आसा. संजू जो आसा न्हय तो मसालो पॅक करता. तेच्या उपरांत हांव जें आसा न्हय तें किचनान मातशें हँडल करता आनी तेच्या उपरांत मम्मी जी आसा न्हय ती फाल्यां आमी ज्या प्लेसीचेर बसपाची आसा म्हटल्यार मिरसांगो कट करपाक. सो ती प्लेस न्हय निवळ करता सगळें प्रॉपर दवरता.
सगळे ॲडजस्ट करून घेता कशें कितें तें. सो अशा तरेन तिगांयनी न्हय कामां वांटून घेतलेली आसा. न्हावन धुवन आनीक गरमी जाता म्हाका पळयात. काय फायदो ना न्हावन धुवन, न्हालें न्हय काय आनीक गरमी जाता म्हाका सामकी. सो मातसो वारो एक गावपाक, फॅन बीन लायलो काय आनीक गरमी येता. इतली गरमी येता ना की ही गरमी न्हय खरीच सांगता सहन करपा सारकी ना. आनी जेका कोणाक बीन प्रेशराचें बीन आसा न्हय सिरियसली कितें हालत जाता आसतली काय खबर सामकी. तर दाखयता तुमकां संजय आसा भितर. आनी म्हाजी एक ऑर्डर सुद्दां रिसीव जाल्ली आसा, दाखयता तुमकां. अनबॉक्सिंग केली हांवें, म्हाका चॅक करपाचें आसलें, एक्सायटमेंट. सो दाखयता तुमकां. पयलीं संजूक दाखयता आनी तेच्या मागीर नुस्तें फ्राय करूंक जाय. सो नुस्तें फ्राय बीन करून घेता. ओके, मातसो वारो येता, गरमी. वेदर म्हणजे हलकेशें वत आसा आनी हलकीशी दमट आसा. कडक अशें वत ना. मम्मीन कपडे बीन सुकत घातल्या आनी ते थंय मिरसांगो सुकतात ते पळयात. आनी दुसरे जे आसा न्हय ते पळयात थंय सुकता, हे पळयात हांगसर. सो चला संजूक पळोवया कितें करता तो. संजय न्हय भितर बसला, पळोवया या तेजे कडेन कितें करता तो पळोवया. कितें रे? ओय हाय हॅलो कर मरे सगळे. हाय हॅलो. कितें करता कितें? पॅकिंग जाली थोडी तरी पॅकिंग जाली. आता स्टार्ट करता. ओके. आता स्टार्ट केलं. सो जस्ट नाव येयला, एक 10-15 मिनटां जातली संजय येयला. सो सद्या म्हटल्यार तेका मसालो पॅक करपाक घे तूं. इतलो स्टॉक आसा सद्या, मागीर नेक्स्ट बॅच स्टार्ट जातली. ओके. आनी हांगसर टायम हो पळयात, टायम एकदम धांवता सामको. सो आयज संजूक न्हय हॉलिडे आसा. सो तेका लागून म्हटल्यार हें काम करून घेवया. फाल्यां म्हटल्यार तुका पोस्ट करूंक गावतले ऑर्डरी. सो तेका लागून. आनी 2 गरम मसालोच आसा हो. एक आसा तो कस्टमायज आसा गरम मसालो आनी दुसरो आसा तो आमचो ओरिजिनल मसालो गरम आसा पळय तो आसा. सो अशे तरेन पॅकिंग स्टार्ट आसा सद्या. सो चला तेका पॅकिंग करून मागीर मेळटा हांव तुमकां. एका सायडीन हांवें हे पळयात ग्रीन तिसरे करून घेतले, हिरवे तिसरे. हेची रेसिपी तुमकां दितलेच हांव, बट ह्या व्हिडियोन न्हय नेक्स्ट व्हिडियोन. बरें जालें हे पळयात, खतखतो येवपाक स्टार्ट जाल्लो आसा आनी बरें लागता हे चपाती बरोबर बी. आनी तेच्या उपरांत हांगसर न्हय नुस्तें दवरलां सगळें लावन मॅरिनेट जावपाक. हे पळयात सवनाळे आसा आनी ताल्ल्यो आसा दिसता, 2 आसा, मिक्स आसा सामकें. सो हे आतां म्हाका न्हय फ्राय करून घेवपाक जाय. सायड बाय सायड हांव फ्राय करून घेतलें, त्या म्हणसर मम्मीचेंय बीन जातलें आनी हांगसर हें जेवणूय जातलें म्हाजें अशे तरेन. हांगसर थोडे न्हय चिकू आसा जे म्हाज्या सबस्क्रायबरान न्हय म्हाका लागून धाडून दिल्ले. जस्ट नाव न्हय 2 खाल्ले, म्हटल्यार हांवें खावंक ना, मम्मीक दिले हांवें, म्हटलें खा. आनी पळोवया मोव जाल्यार ते थोडे पिकले, गांवठी दिसता सामके. गांवठी चिकू म्हाका खूब लायक. थँक्यू सो मच आं दिल्या बद्दल. तर हे पळयात हे मातशें हांव कितें करता, बरें आसा न्हय ते धुवन घेता आनी संजूकूय दिता. हे पळयात. सो थोडे न्हय पिकले भितरले आनी थोडे हो पळयात हो पिकलेलो आसा, नाल्यार मागीर तशेंच उरता ते. सो पळयता धुता आनी मागीर संजूक दिता. आतां संजूक दिता. संजय मातशें दार ओपन कर. सो हांगसर हे पळयात 5 धुले हांवें आनी बाकीचे दवरला. खंय गेलो, दार ओपन कर. मसालो पॅक करता न्हय तो. सो जेवच्या टायमार खावया म्हटल्यार आसूं थंड सामकें. खंय रे, कितलो टायम रे, कितें करता रे. ही कोणी दिल्लें सांग? चिकू कोणी दिल्लें? गरम केले की तुझे कोणी दिल्लें? आवगी दोन दिलो मसालो. हां मसालो पॅक करता, म्हाका यादूच ना तुज्या हातीक मसालो आसतलो तो. हात धुव आनी चल खावपाक खा चल. सामके धुवन जावंक नाही. ना थोडे पिकले न्हय ते काडले हांवें. चेक कर चल, दोळ्यान गेलो तेचे मसालो. चिकू बरा गोड सामको बेस्ट. म्हटल्यार न्हय गांवठी चिकू खरेंच बरें लागता न्हय रे. अशें बाजारांतले हाडून खाल्लेले वेगळे आनी हे खाल्लेले वेगळे. बरें नुस्तें फ्राय करून घेता मागीर जेवया.
अशे तरेन तुवें हे केला हे सो हांगसर मेन्शन केला पळय संजय ऑर्डर पॅक करप चालू आसा मागीर तेजें सो थोडे तेणी ऑर्डरी पॅक करून घेतले अशे तरेन हे पळयात आनी थोडो मसाला तो पॅक करता आनी हांगसर मेन्शन केला कस्टमायज म्हणून हे पळयात मिरसांगे हात लायला न्हू खाज पडटा हांगा सो हे बरी मरे आतां हे बरी मरे आतां सो इतले उरले आतां भरपाचे आंगणान जे घातलेले न्हू काकी गेले ते आमी भरून घेतले आतां जस्ट हे उरला सो हे भरून घेता सो गायज सांजची न्हय 5 जाल्ली आसा 5 क्रॉस जाले आसतली आनी अर्दे मिरसांगो बीन भरल्या आनी आतां हांव व्हिडिओ कंटिन्यू करता सो म्हटल्यार व्हिडिओ कंटिन्यू करया तुमकां अपडेट दिवया तर आमी थोडेशे मिरसांगो भरून बीन घेतले हे फकत उरला ते आतां भरतली आनी आयज मिरसांगो आमी न्हय मातशें लेट केलो भरपाक अशें कारण भरपूरच असो लेट केलो कारण एक तर जीव जॅम जाल्लो ताका लागून आयज म्हटलें सुशेगाद सगळीं कामां करया सदांच धांवपळ जाता न्हय ताका लागून आनी जीव जॅमूय जाल्लो सो सकाळीं परत मम्मीन सगळें धुले बिले तें उदक बीन घालून मागीर हे करता आमचो परत टायम गेलो आनी जीव जॅम जालो तो नाचतात मदीं मदीं उळवुळो खंयचो बट तो बट सो अशे तरेन आतां फकत हे भरून घेता आनी मागीर व्हिडिओज आसता मागीर तोय बीन एंड करता हो न्हू सुबेज भुरगो तर चला मम्मीन काम स्टार्ट केलें हांव येता कंटिन्यू करता आनीकूय काम आसा आमी ज्या प्लेसीर मिरसांगो कट करूंक बसतले न्हय थंय आनी एक काम म्हाका करूंक जाय तें आतां हांव हे कंटिन्यू करतलें म्हणजे हे जाल्या उपरांत तें कंटिन्यू करतलें चला मागीर मेळटा सुकत काडपाक आनी भरपाकूच बरो हे जाय सुकल्या उपरांत आनीक तिकसण बसता मागीर ते गरमी आतां कितें तुका ते ऑर्डर पॅक करपाक दिला तशें न्हू थंड लागतं बरें सो गायज टायम न्हय खबर ना कितलो जालो तो टायम कितलो जाला रे 40 जाल्या आनी हांगसर आतां संजय वचपाक वयता ऑलरेडी सगळीं आयची कामां जालीं आमची सगळीं फाल्यांच्यान मेन म्हटल्यार सगळें काम इम्पॉर्टंट स्टार्ट जातलें ओके सो संजय आसतना म्हटल्यार व्हिडिओ एंड करया सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ आवडलो असो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हणटा देव बरें कर हय रे तुजेच वॉच बरें दिसता रे हय चला तर बाय 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 बाय